जात्रा म्हणजे सगळे आख्खे गोंयांक कशी देशा भायरूय ही फेमस आसा जात्रा आनी तिचो उपवास जो आसा पळय न्हू सगळे भावीक मना भावापूर्णान तेजे उपवास करता आनी ती सगळ्यांक पावता आनी आमची जात्रा 1 तारखेच्यान सुरू जाल्ली ती आतां आयच्यान जो फातोडे वयलो रोथ आतां उबारलो सकाळीं तो रोथ इतले भावपूर्ण उबारता लोक की सांगूंक शकना की कितले लोक भावीक थंय जाता येता ते अशे लाखांनी भावीक येयल्ले आसा हांगा जात्रेक आनी हो उत्सव बरे भशेन केल्लो आसा काल आमची नवमीचो उपार जालो उपाराक इतले भावीक जाल्ले आनी बरे भशेन अभिशेक देवीचो उपार सगळ्यांनी बरे भशेन पळोवन घेतलो तशें आतां आमच्या हांगा तरणान आमची देवताई येयल्ली आसा आनी ती आतां हांगच्यान 8 आमी रोज तिचो उबारतो आनी तलेफलान वयतलो तलेफलान थंय ज्यो हे आसा आमच्यो सुवासिनी आसा त्यो सुवासिनी थंय उटी भरतल्यो आनी त्यो उटी भरतकीर तिका आमी 10 म्हणल्यार आमी थंयच्यान उबारतात आनी रोज परत आशिल्लो तसो वडाळे तरणान येतलो तरणान ते सातेरीच्या देवळा कडेन थंय येतलो रोज जालो रोज तरणांतल्यान भायर सरलो की प्रत्येक जाण अशे सोमार आसूं ब्रेस्तार आसूं शुक्रार आसूं कितेंय कसलोय वार आसूं की नुस्त्याची परंपरा पयलीं सुद्दां हें जाल्ली प्रथा आसा ते सगळे भावीक लोक आतां नुस्तें घेवन हांगच्यान घरा वयतलो आतां